बेटा? मैं फर्स्ट टाइम देखा आप बहुत नाच रहे थे, 4 लग रहा था, 6 लग रहा था। क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आगे जाके खेलना चाहते हो? फॅसिलिटी दिल्या. जेन्ना आमकां उदक नासलें तेन्ना नळाची फॅसिलिटी दिली आणि फर्स्ट आमी जेन्ना हांगासर इनॉग्रेशन असलें हेजे ग्राउंडाचे तेन्ना आमकां हांगा इन्वायट केली आणि दीस इज द 4th टायम आमी हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमकां हांगासर येवपाक. मेन प्रॉब्लम आसता की सद्या आसा की आमकां स्पेस कमी पडटा स्कुलान स्पेस सारकी कमी आसा आणि जेन्ना ही गोष्ट हांवें सराक सांगली तेन्ना सरान सांगलें की आपूण हे येदे व्हडले प्रॉब्लम आमचे सर स्वता खुशेन रेडी जाल्यात आमकां सॉल्व करपा खातीर. ही एक बरी गोष्ट आहे. हे सहसा आमकां कोणा कडसून मेळना. ते आमकां सरान शब्द दिला की आमकां एक 4 क्लासरूम बांदून दिता आणि खरेंच आमच्या स्कुलाचे एनरोलमेंट खूप वाडटलें आणि स्कूल खूप प्रोग्रेस करता. सुद्धा एक लहानपणान ॲक्च्युली परिस्थिती इतली सारकी नासली. वी वर ऑल्सो समवॉट स्ट्रगलिंग इन लायफ. आज जेन्ना तांकां पळयता पळय आमचो ते भुरगेपण उगडास येता. सो एन्जॉयींग विथ देम ब्रिंग्स आवर मेमरी बॅक जी पयलींची आसली पळय. सो एनी हेल्प तांकां जाय पळय आय एम ऑलवेज देयर फॉर माय चिल्ड्रन्स ऑफ दाबोलीम गव्हर्मेंट स्कूल ॲक्च्युली. हाजे पयलीं तुवें तांचे क्लासरूम बांदल्या, बस प्रोवायड केला आनी यू डन अ लॉट फॉर दीस चिल्ड्रन. देर सिम्स टू बी अ व्हेरी स्ट्रॉंग अटॅचमेंट. ताजेर कितें सांगूंक शकता? तेन्ना ल्हानपणानसून माय सिस्टर स्टडीज इन दॅट स्कूल. म्हाजे खुबशे फ्रेंड्स आहा जे म्हाजे बरोबर आहा त्या स्कुलान शिकलेले आहा. आय वॉज इन डिफरंट स्कूल बट एक मोग जाल्लो आहा त्या स्कुलान. बॉन्डिंग जाल्लो आसा. सो एक दिसता की जेन्ना देवान कितें तरी दिला न्हू त्या स्कुलाक लागून कितें तरी करपाचें. सो आज चालू आसा आमचे बस दिला 4 क्लासेस बांदपाचो प्रयत्न आहा. सो तो बांदून दितलो. सो एनीथींग दॅट स्कूल रिक्वायर्स आय एम ऑलवेज दॅट फॉर दॅट स्कूल. ते गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यां वांगडा मोग आसा. 2 वर्सां पयलीं तुमी ताका बस दिल्ली बिकॉज वी कुड नॉट एफोर्ड ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम बिल्ला टू दाबोलीम. आज आमच्या मनान एक इच्छा येयली की तांकांय हो स्टेडियम दाखोवया. तांकांय हो प्लेयर पळय इंटरनॅशनल प्लेयर्स आहा पळय नाल्यार ते येवपाक शकना. सो आमकांय खूब खुशी भोगता की तांच्या वांगडा हांगा रावन एन्जॉय करप आनी तांकांय इतली खुशी तांकां मेळटा पळय तांकां पळोवन म्हाका खुशी चड मेळटा. सो वी आर एन्जॉयींग हियर वॉचिंग दीस लेजंड्स लीग आनी सगळे भुरगे आमचे एन्जॉय करता. इनिशिएटिव्ह घेतली गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांक दुसरे स्कूल अप्रोच करता तुका ह्या टोर्नामेंटीक आपल्या भुरग्यांक विल यू अरेंज समथींग फॉर दॅट? ना डेफिनेटली. आता हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज जाला हे हेतून की जे यंगस्टर भुरगे आहा पळय हे व्हडले व्हडले प्लेयरांक पळोवन ते मोटिवेशन घेतले आनी लायफान त्यांचे सारखे जावपाक ते इच्छा निर्माण जातली. अँड इट इज अ बीग मोटिवेशन फॉर देम सीइंग दीस इंटरनॅशनल प्लेयर पळय जे गोंयान येल्ले आसा पळय. सो एनीबडी दे अप्रोच एंड तांकांय हाडया ग्राउंडार.